नमस्कार आणि समेस्तांक खुशाल बरीत सांज आवडेता हांव RJ शकिला शेख 99.8 FM एट आवाज कम्युनिटी रेडिओ साऊथहॅम्प्टन UK हांगासरल्या RJ रॉक वाजबाब हांच्या कार्यावळींतल्यान ही आयची कविता सादर करता आयची अस्तुरी आणि आयची अशीच एक हुशार अस्तुरी बिहुला वाजबाय RJ रॉक वाजबाब हांच्या सांगातान आसा आणि सलाम आदाब म्हणटा स्टेशन डायरेक्टर अली बेगजी हांकां आणि तुमकां समेस्तांक हॅलो हाय करता आसतना ही येता आयची कविता आयची अस्तुरी जी बरोवन धाडल्या कविबाब मानेस्त श्री टेडी टिओदोसियो रॉड्रिगीस गांव वाडे सांगेम गोंय पूण रावतात फर्नहम UK. कवीचे हे विचार ते म्हणटात आदी चेडू जाल्यार 2 फुकट्यांचे मारण, चेडो जाल्यार 3 फुकट्यांचे मारण ओडलो आवाज दारान, चेडू जाल्यार दुखी, चेडो जाल्यार खुशाल गारान आमकां समजून आसले हाचे कितें जायत ते कारण. लोक म्हणटाले चेडो जावप गोराचो उजवाडाचो दिवो, चेडू जाल्यार म्हणटाली काळजाक ओडलो गावो. पयलो गारांत फकत चेडो जावंक जावो, उपरांत आमकां कोणूय जाल्यार जाता फावो. आतां सगळीं म्हणटात पयलीं चेडू जावं, चेडो जाल्यार म्हणटात सोडून वेता गोर गांव. मायपाच्या तोंडार आतां पयलीं चेडवाचें नांव, चेडो काजार जावन गोर सोडून मात्ता दाव. चेडवाचे माय पाय आतां भोंवतात होर्रान, माय पायक आतां चेडवां पोसतात काम करून ती आपल्या कश्टान. थोडे चेडे दुडू आसतोस बोल्सान मायक पायक रोस्त्यार घालून भोंवतात बारान. हे कवीचे विचार आणि फुडें कवी बरयतात आयची अस्तुरी सदांच हुशार आसता शिकपात, आयच्या वस्तुरेक संवसार बागोयता आपली मान. आयची वस्तुरी परजोळटा राजकारणात तशेंच खेळांत, लेडीज फर्स्ट हो तोक्तो अस्तुरेक मेवला संवसारांत. आणि हे विचार ही कविता बरोवन धाडपी आमचे कविबाब मानेस श्री टेडी टिओदोसियो रॉड्रिगीस. तुमी अस्तुरेची इतली तोखणाय केल्या म्हणून तुमकां दिनवास. आणि आयची अस्तुरी जी जावन आसा ती परजोडता दर एका मळार सोसून खूब 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 कितें आपल्या संवसारांत मागता. फकत जाय तो मोग, रेस्पेत आनी मोयपास. ही कविता हांवें सादर केली आनी अशेंच परते केन्ना तरी मेळचें. तो मेरेन देव बरें करूं. नमस्कार.